म्हज्या बरोबर भोंवताना पक्षाचे कोणूच वांगडा नाशिल्ले। आपूण एकलीच भोंवताली। एक दोन पक्षाचे वरिश्ठ मदीं आयिल्ले, मात पक्ष म्हण जो तेंको मेळपाक जाय आशिल्लो तो आपल्याक मेळूंक ना। साळगांवांत काँग्रेसीची संघटनाय उरिल्ली ना। सगळे भाजपा वाटेन वळ्ळ्यात। जी मतां मेळ्ळ्यात ती आपल्याक लागून मेळ्ळ्यात, मतां पक्षाक लागून मेळूंक ना। पराभव जाल्ल्या उपरांत काँग्रेसीची झेडपी उमेदवार प्रगती पेडणेकर उलयल्या। हरडेक स्क्वेअर ब्युरो रिपोर्ट। मतां कमी पडपाक कारण कितें? फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की म्हाज्या वोटर्सांक ज्यांनी म्हाका वोट केल्ले आसा तांकां थँक्यू, कित्याक तुमी ट्रस्ट दाखयलो म्हणून। आनी दुसरें म्हणजे जेन्ना हांव भोंवतालें पळय तेन्ना हांवें फर्स्टूच पयल्याच दिसा म्हाज्या हितून सांगलेलें की जेन्ना हांव ग्रावंड रुटार गेल्लें आसा तेन्ना म्हाजे बरोबर कोण ना। म्हणजे आमचें हें आसा पळय ते सगळे डायवर्ट जाल्ले आसा बीजेपीच्या सायडीक। ग्रावंडार कोणूच नासले, हांव एकलें भोंवतालें, सोडून दोन म्हाज्या बरोबर कोण लिडर्स आसले पळय ते। अदरवायज आय वॉज ऑन ग्रावंडार अलोन। काँग्रेसचे सारखे पानीपत जावपाक कारण कितें आसूं शकता? कितें म्हणजे सगळे डायवर्ट थंय बीजेपीक जाल्ले आसा सगळे, आनी म्हणजे फोकसूच थंय गेल्ले। साळगांवांत आतां बेज कांय उलयना अशी दिसता तुमकां हय काँग्रेसीची? डेफिनेटली, कित्याक म्हणटा जाणा तांचें हें ना, ऑर्गनायझेशन मेन ना, आनी आमच्या बरोबर टीम वर्क करपाक सुद्दां कोण नासले म्हाज्या बरोबर। दॅट्स वाय पार्टी लिडर अशें तुमच्या खातीर काम करपाक कोण येयले ना? एक दोन लिडर सोडीत जाल्यार फिल्डाचे कोणूच नासले। पक्षान काय सपोर्ट करून ना ना, तशें सपोर्ट म्हाका जशें एक्सपेक्ट हांवें केल्लें पार्टी म्हणून जो पार्टीचे वोट्स आसता ते बी तशें कांयच जालें ना। तुम्ही म्हणता हो वोट शेअर मेळा तर तुमच्या बळार मेळा, पार्टीच्या बळार मेळा? ना ना, वो म्हाजे फेस म्हाजें हें म्हणून मेळ्ळें आसा। कित्याक जाणा पार्टीचे वोट्स म्हणटा ती अजून आयलीच ना, म्हाका दिसता हें पळयल्यार सगळें। पराभव मान्य करतात? हय हय। थँक्यू।